टेम वाडो ते दाबोळकर वाडो वाठारांतल्या तळ्यांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान प्रदूषित जाला असो आरोप थळाव्यांनी केला. कांय हॉटेलांतल्यान सिवरेजीची पायपां तळ्यांनी सोडला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. ते खातीर पंचायत आनी भलायकी खात्यान पुराय गांवांतल्या तळ्यांची तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ज्येष्ठ नागरिक शिवनाथ शेळावकर अध्यक्ष ते आम्ही त्या ग्राउंडाच्या फाटल्यान पळय आहा नालो आहे. तो नालो असो आहा सारको आमच्या दाबोळकर वाडा टू मुनांग वाडा टू शिरातसून असो नालो बरो येता आनी सारको न्हंय मेळटा. तेमासून ते न्हंयसून सगळें आतां पयशी घाण भरती वखदार पाणी थंय पावता आनी हे सगळे न्हाल्यान ते उडयतात. तेन्ना ट्युरिजमान आमचे हेल्थान इन्स्पेक्शन करून तो नालो एक मिनिस्टरा वरसून बानाने घेवपाचो बरो. तो नालो पळय सब आतां पळय कशी समज न्हंय कशी जाल्या कंप्लीट ते वयता. आमकां एक जाणट्यांक अशें दिसता की तो नालो कंप्लीट बांदान फिसून सारकें स्टार्ट बांदान तो नालो बरो वेवस्थीत करून 1-3 वर्सांनी तरी उत्पादन तो बरो पाणी अशें वता. तेच पाणी न्हंयचें पाणी आमकां वयर येतात आनी सगळे घाण बी येता आनी ते फाटीं नुस्तेकार आसतात. ते नुस्तेकार आसतात ती न्हाल्याक वयता कसलें नुस्तें मेळटा आनी काय तेच जाणात. ते न्हाल्याक सगळे हॉटेलाचे वेगळे इस्कॉल आहा मिटर रावले तांकां सुद्दां भुरग्यांक त्रास ते म्हणजे हॉटेलां आहात. हॉटेलां एक एकदां सगळे ते स्टॅप हाडून सगळे भितर वयतात. नाल्यार आतां आमी जस्ट नाल्यार पयल्यार एकटो खाला उडून गेला म्हणून ताका आमी विचारले तो दुखून पळालो. ते अशें जावचें न्हू. हेल्थान कितें करपाचें एक सगळे सर्वे करून कंप्लीट एक मिनिस्टराक घेवन ती बांदान काडून दिवपाची. इतलेच आमचे कडेन स्थानीक आमदाराक एक विनंती आहा. नाल्यार अशें दिसता की आमकां जी हॉटेलां आहात त्या नाल्यार सगळीं थोड्या पायपां सोडले ती हेल्थान कंप्लीट सर्वे करून कोणी पायपां हॉटेलवाल्यान सोडल्या पळय कोणी हे केल्या तेणे एक पंचायतीनूय सर्वे करपाचो. पंच हे आमचे सरपंच पंच हे सध्या कांयच पळयना कित्याक आमी जाणटे आनी आमकां जाणट्यान अध्यक्ष केला म्हणून आमकां लक्ष घालचें पडटा. ते पंच पळय हे पंच कितेंच केन्नाच आमच्या गांवचे हे हेल्थाची पळयनात कसलेच हे पळयनात. ते सरपंचान पंचांनी करूंक जाय. हे पळय बी तेंच्यांनी ग्रँड हाडून मिनिस्टरा वतान तेंच्यांनी हे स्ट्रायक करून सगळें करूंक जाय. पण हे पंच फक्त थंय आसा मेळटा थंय वचपाचें वयता. ते आतां ती हॉटेलां जाली हॉटेलाची पायपां सगळीं सोडलेली आसा पयलीं. त्या खातीर हेल्थाक हे आमकां अख्ख्या मुर्जेकारांक त्रास आसात. त्या खातीर ही हॉटेलांक सर्वे करपाचो हेल्थान आनी कितकी पायपां सोडल्या पळय भितर जवळ जवळ 65 किलोमिटर आहा पळय ती बांदान कंप्लीट गव्हर्मेंटाक पंचायतीन वतान ताचो लक्ष घालून हेचेर सगळ्यांनी हेल्थानय लक्ष घालून सर्वे करून एक बांदान दिवपाची इतली आमची ज्येष्ठ नागरिकांची इच्छा आहा. कान्नाय हो पयलीं आमचो हो वळ आसलो दाबोलकाराच्या मेरेन हे मेरेन सगळी गार्बेज ओडून ही आतां घाण पडल्या पळय सगळी आनी हे सगळें स्टेडियमाचें सगळं हें जाल्लें ते पळय सगळीं सुंगटां बिंगटां ओडून थंय घाण पडल्या रावन अशें हे भुरगे सारके घाण येता आमकां सांगता तुमी हांगासर बसतात कित्याक घाण येता मरे तुमचें सांगा हे कोणाकूय सांग म्हणटा जाणा. तुका आतां आपूण तेंच्यांनी हाडला न्हू ही घाणीचो वास आसा त्या इस्कॉल पिटर आल्वारिसाचें इस्कॉल सुद्दां हांगासर आहा आनी आमची घरांय देखीक ही घाणीन आमकां रवा पयलीं हांगासर जळारी भरल्या आनी हे जळारीन आमकां रवा येता आनी आमी सारके हे सीग मनीस हे कितें हांगासर इल्लेले भुरगे सुद्दां आतां खेळांक पळयनात ते सायडीन खेळटात आनी ती ही पळय ही सगळी पोंय क्लीन करपाची म्हाका अशी दिसता. कारण ही पोंय क्लीन करून बरें दुसरी सायडीसून तेची संरक्षण भिंत बांदपाची आनी फुडें ती कितें तरी उदक वचपाक बरें वाट करपाची आमी सांगता अशी आमी रिक्वेस्ट करता सरकाराक. ते बंद करपाचें. ही गार्बेज पळय ही सगळी तेंकान बसलेली आहा. ही खारपुडीची झाडां सुद्दां भितर आहा ती सुद्दां संरक्षण म्हणजे आमकां ते खारपुडीचो हें ना पॉल्युशन तितलें कमी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर मोरजेच्यान रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार.